नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कार। सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। सावंत सरकाराचे खाते वाटप होम फायनान्स मुख्यमंत्र्याकडेनच विश्वजिताक आरोग्य टीसीपी शार उदरगत राणा मोविनाक उद्देग ट्रान्सपोर्ट पंचायत पीडब्ल्यूडी काब्रालाक रोहन टुरिझम। मंत्रिमंडळ विस्तार उरिल्ले खाते वाटप ह्या सप्तकांत मुख्यमंत्री म्हणटा 8 दिसांत केंद्राच्यो स्किमी प्लान पेंडिंग इश्यू उरिल्ली कामां फुडें व्हरपा विशीं मंत्र्यांबरोबर 1-to-1 चर्चा। नर्सरीत भुरग्याक ऍडमिशनाची पिराय 6 म्हयन्यांनी देंवयली। आता 2.5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्याक घालूं येता नर्सरीत। 2.5 वर्सां जाल्ल्या भुरग्याचे नर्सरीचे वर्स सालवार। पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री इम्रानान आयचे फाल्यार मंत्रिमंडळ बरखास्त। 3 म्हयन्यांत वेंचणुको सभापतीन अविश्वास मारलो भायर। सुप्रीम कोर्टान घेतली स्वेच्छा दखल। पुलिसेक नावाली प्रमोट जाल्ले कितलेशेच डीवायएसपी पोस्टिंग नासतना पिरायच। नवो पगारूय ना। पिंक फोर्साच्यो नव्यो गाडयो धुल्ल माखून तांबड्यो। पुलिसेच्या अंधाधुंदीचेर खासा रिपोर्ट। चालू वर्सा गिरायकांक बसूं येता लायटीचो शॉक। बिल वाडूं येता 6 ते 7%। घरगुती कनेक्शनार दरेकी स्लॅबांत युनिटा फाटल्यात 10 ते 25 पैसे वाडोवंक जेईआरसीचो बावटो। सोळा म्हयन्यांत घरगुती गॅस सिलिंडर 355 रुपया मायज वाडलो। 9 फावट दरवाड। सरकारान सबसिडी केली बंद। वयल्यान उण्या गॅसाच्यो कंप्लेनी खासा रिपोर्ट। सावंत सरकार 2.0 चे खाते वाटप होम फायनान्स विजिलन्स मुख्यमंत्र्याकडेनच। विश्वजीत माविन काब्राल वजनदार। आरोग्याबरोबर टीसीपी शार उदरगत राणा विश्वजिताक। मोविनाक ट्रान्सपोर्ट पंचायत खेरीज उद्देग। वजनदार पीडब्ल्यूडी काब्रालाक। रोहनाक टुरिझम। बाबूश रेव्हेन्यू रवी शेतकी। सुभाष WRD आनी सहकार। गोविंद खेळ कला संस्कृती। फॉरेस्ट संबंधी आमचे जायते विषय सत्तरीन आसा। बाकीच्या मतदारसंघांत बी आसा। ह्यो विषय ते स्थानीक आमदारा कडल्यान आनी स्थानीक आमचे लोकां कडल्यान समजून घेवन ते विषय सोडोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो। म्हाका शब्दच ना एक्सप्रेस करपाक। आमच्या खंयच्याय खात्यान जर कितें लोकांक अडचण जाल्यार हांव कांय दिसांनी ईमेल हे करतलो आउट करतलो ज्या माध्यमांतल्यान लोक ते डायरेक्ट ईमेल धाडूं शकता। थ्रू IT वी चॅनलायझिंग लॉट ऑफ एनर्जीज की ब्रेन ड्रेन बंद जावत। आमचे भायले लोक परत गोंया येवप। गोवन डायस्पोरा कमिंग बॅक हॅविंग गुड इंडस्ट्रीज कम डावन अँड हॅविंग अ इकोसिस्टम फॉर वीच नॉलेज इंडस्ट्री समज गोंया करतले जाल्यार IT वॉज प्लेइंग अ मेजर रोल। टुरिझम हॅज बीन द मेन रेवन्यू चर्नर फॉर द स्टेट। CMान सांगलां टॅक्स वाडोवचो ना म्हणून। एट द सेम टायम वी नीड टू एन्श्योर टुरिझम हॅज अ प्रॉपर रोड मॅप। द क्लियर फोकस हॅज टू बी ऑन क्वालिटी टुरिझम मोर दॅन क्वांटिटी टुरिझम। The show must go on. I think we need to move more than that. The show must go on. जाले सोपले ते। मंत्रिमंडळाचो विस्तार येता त्या सप्तकांत जातलो। 3 नवे मंत्री थारावन तांकां खाते वाटपूय ह्याच सप्तकांत जातले म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटाकडे उलयला। फुडल्या 8 दिसांत सगळ्या मंत्र्यांक 1-to-1 मेळून प्लान केंद्राच्या स्किमीचेर पेंडिंग इश्यू उरिल्ली कामां कशी फुडें व्हरप ताचेर चर्चा करतलो म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयला। ताज्या मंत्रिमंडळांतले सगळे मंत्री खंय अणभवी। 3 बत उरल्या तुमचे कॅबिनेट बत ते केन्ना भरतले असे प्रश्न येवपाक लागला। तांकां कित्याक दवरला आनी ते केन्ना भरतले तेजें शेड्यूल कशें कितें आहा? येता त्या आठवड्यात ते 3 बेताच्या बाबतींतले डिसिजनी बेगिनात बेगीन जातले आनी 3 मिनिस्टर्स जे आसा हे नवीन जाता ते बेगीन केले वयतले। आमचे पार्टी स्टेट पार्टी सेंट्रल पार्टी हांच्या कडेन डिस्कशन करून 3 वेगवेगळे मिनिस्टर्स कोण घेवपाच्या हाजे डिसिजन जातले आनी सोमतेच तांकां पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट केले वतले। मंत्र्या कडल्यान तुमकां ते खात्यान कितें अपेक्षा आहे? तुम्ही उलोवन दाखयल्या काय एन फुडें मिटींग बी जातले? ना
कारण खातीच खंयची मेळटली ही प्रत्येकाक खबर नाशिल्ली. डेफिनेटली हांव एक फुडल्या 8 दिसाच्या भितर पर्सनली सगळ्या मिनिस्टरां कडेन उलयतलो. तांच्या कडल्यान त्या खात्यांतल्यान आमची अपेक्षा कितें आसा, लोकांचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा आनी लोकांचे प्रॉब्लेम्स कशा बऱ्या पद्दतीन बेगिनात बेगीन आमी सोडोवपाक शकता हें तांकां सांगलें वयतलें आनी तितूंतल्यान लोकांचे प्रॉब्लेम जे आसा हे बेगिनात बेगीन रिजॉल्व जातले. आनी विशेश करून द गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम किंवा हांगा इम्प्लिमेंटेशन त्या खात्याच्या मार्फत कशा बऱ्या पद्दतीन जावपाक शकता त्यो बऱ्या पद्दतीन पावोवपा खातीर आमचो प्रोग्राम्स आसतलो. सेंट्रा कडल्यान चडांत चड फायदो घेवपा खातीर तुमी मिनिस्टरांक सांगतले? ऑफकोर्स, म्हणजे सेंट्रलाच्यो वेरियस स्किम्स आसात त्यो बऱ्या पद्दतीन कश्यो इम्प्लिमेंट करपाक जाता तितक्योय स्किम्स ज्यो आसा हांगा इम्प्लिमेंट करपाक शकता. नर्सरीत भुरग्याक ॲडमिशनाची पिराय सरकारान 6 म्हयन्यांनी कमी केल्या. आतां 2.5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्याक नर्सरीत घालूं येता. आतां मेरेन जूनात सुरू जावपी शाळांनी 3 वर्सां पुराय जाल्ल्या भुरग्याकच नर्सरीत घेताले. ताका लागून जून मेरेन भुरग्याची पिराय 2 वर्सां 11 म्हयने आसली जाल्यारय तांकां ॲडमिशनाक फुडल्या वर्सा मेरेन रावचें पडटालें. पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री इम्रानान आयचे फाल्यार धुकल्ले. संसदेत अविश्वास थाराव आयलो तसो मंत्रिमंडळ बरखास्त. संसद बरखास्तीची राष्ट्रपतीक शिफारस. 3 म्हयन्यांत वेंचणुको. सभापतीन अविश्वास असंविधानीक म्हण भायर मारलो. सुप्रीम कोर्टान स्वेच्छा दखल घेतली. 342 वांगड्यांच्या संसदेत इम्रानाचो सरकार पक्ष 142चेर अल्पमतांत, विरोधक बहुमतांत. सगळ्यांची नजर सुप्रीम कोर्टाचेर. किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए. वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है. लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है. ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ. ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है. फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ. असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली. पाकिस्तान बचाएगा पाकिस्तान. नेशनल असेंबली के हमारे स्पीकर ने मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया एक वो मूव रिजीम चेंज की जो कोशिश की गई थी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में. एक बाहर से प्लान किया हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूँ. और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें. वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा. राखण्या पुलिसांक वालिना निखतेच प्रमोट जाल्ले चडशे DYSP अजूनय PI म्हण काम करतात. नवे पोस्टिंग ना. नव्या पोस्टाचो नवो पगारूय सुरू जाल्लो ना. तेवटेन मोठो गाजोवाजो करून पिंक फोर्साक हाडिल्ल्यो नव्यो गाडयो, धुल्ल माखून तांबड्यो, दोळ्याक उदक लावंक सुधारणा, स्टाफ साधना वापरूंक खाते फेल. पुलिसेच्या अंधाधुंदीचेर खासा रिपोर्ट. पुलिसेचे आधुनिकरण म्हणप आणि एक सारक्यो नव्यो गाडयो घेवप. सध्या तरी पुलिसेक गाडयांचो उणाव ना, मात स्टाफाचो आंकडो पडला. DYSPंचेर तरेतरेच्यो जबाबदाऱ्यो. मात आता फाटल्या 6 म्हयन्यांत परिस्थिती बदलल्या. 25 PIंक DYSP प्रमोट केल्यात आणि पुलिसेक तरेतरेच्यो गाडयांचो ताफो. मात ह्यो गजाली जाग्यार पडूनय पुलिसेक ताचो वापर करूंक जमना. नवे DYSP नावाक प्रमोटी, कामां PIचीच अशी परिस्थिती. 17 डिसेंबराक मिरामार ग्रँड इव्हेंट करून DGP ID शुक्ला आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 11 पिंक फोर्स गाडयो लॉन्च केल्ल्यो. ह्यो गाडयो घेवन बायलां भुरग्यांक वेळ प्रसंगाक पिंक फोर्स पावतलो म्हूण ही स्कीम गाडयो खाता धुल्लो. DYSP प्रमोटींची तीच गत. अंदूचे 6 जानेराक 25 PIंक DYSP प्रमोट केल्ले, तातूंतले थोडेच नशीबवान. तांकां कांय दिसां भितर DYSPंची पोस्टिंग मेळ्ळी. बाकीचे अजूनय पुलीस स्टेशनांनी PI म्हूण आसात. 3 म्हयने जाले पोस्टिंगाची वाट पळयतात. कांय PIंचेर प्रमोट जाल्ल्या ज्युनियरांच्या हाता सकयल काम करपाची पाळी.
प्रकरण इतल्याच ना ज्यांका बड्डी मेळ्ळा पोस्टिंग मेळूंक ना तांकां नव्या पोस्टा प्रमाण हातात नवो पगारूय पडूं ना. जानेरा सावन सरकार इलेक्शन मोडात आशिल्ले नवे सरकार आयले तरी तेच. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वर्ष 2022-23 लायटीचे बिल युनिटाक 6 ते 7% वाडूं येता. घरगुती कनेक्शनाचे दरेकी स्लॅबांत युनिटा फाटल्यान 10 ते 25 पैसे वाडोवपाचो प्रस्ताव JERCन पास केला. मात दर वाडोवप काय ताचो भार आपल्याचेर घेवप हे सरकार थारायतलो. दरवाड करूनय वीज खरेदी विक्री मदीं 384 कोटींची तूट उरता. सरकार अर्थसंकल्पीत तरतुदींतल्यान तो भरून काडटलो. सरकाराक वेगवेगळ्या स्लॅबांत लायटीच्या युनिटाचे दर वाडयतलो जाल्यार JERCक आदी प्रस्ताव घालचो पडटा. आयोगान बावटो दाखयल्यार सरकाराक दरवाडीक मेकळीक. दरवाडीचे प्रमाण JERC थारायता. JERC म्हणल्यार जोड वीज नियामक आयोगान सध्या वाडीव वीज दर पास केल्यात ते अशे. 100 युनिट मेरेन ₹1.5 ₹1.60 पैसे केल्यात. युनिटा फाटल्यान 10 पैसे वाड. 101 ते 200 युनिट स्लॅब ₹2.25 वयल्यान ₹2.35 पैसे केला. युनिटा फाटल्यान 10 पैसे वाड. 201 ते 300 युनिट स्लॅब ₹2.85 वयल्यान ₹2.95 पैसे केला. युनिटा फाटल्यान 10 पैसे वाड. 301 ते 400 युनिट स्लॅब ₹3.65 वयल्यान ₹3.90 पैसे केला. युनिटा फाटल्यान 25 पैसे वाड. 400 वयर युनिट स्लॅब ₹4.25 वयल्यान ₹4.50 पैसे केला. युनिटा फाटल्यान 25 पैसे वाड. घरगुती कनेक्शनात 10 ते 25 पैशांनी युनिटाचो दर वाडयतना फिक्स चार्जीस जे ₹25 ते ₹65 आशिल्ले ते सगळ्या स्लॅबांक सरसकट ₹20 केल्यात. ते भायर हाय टेन्शन कमर्शियल उद्देगीक कनेक्शनांक कांय स्लॅबांनी युनिटा फाटल्यान पयशे वाडयल्यात जाल्यार कांय स्लॅबांचे पयशे देंवयल्यात. लायटीचे दर वाडयल्या उपरांत खरेदी आनी विक्री मदलो फरक 31 कोटींनी देंवता. आदल्या रेटीन खरेदी आनी विक्री मदलो फरक -415 कोटी आशिल्लो तो -384 कोटींचेर पावता. हे -384 कोटी सरकारान बजेटरी तरतूद करून आपल्या माथ्यार घेवपाचे. जोड वीज नियामक आयोगान नव्या दरांक मान्यताय दिल्या. मात ते चालीक लावप काय ताचो भार आपल्या माथ्यार घेवप हे सरकाराच्या हातांत आसता. कांय फावटी भार आपल्या माथ्यार घेवन लोकांक आदलेच पावर टॅरिफ चालू दवरपाचो निर्णय सरकार परिस्थिती प्रमाण घेता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयलान आसा नीम, सेडरवूड, व्हिटॅमिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपरस्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. मायकलाचेर आरोप करपी बीजेपीच्या आमदारांनी सरकारांत पयसो केला आनी आतांय करतले काय म्हण काँग्रेसीचो प्रश्न. बीजेपीच्या बसकेत प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन विरोधी पक्ष फुडारी मायकलाचेर बाण मारिल्लो. मायकलान खंय बीजेपी सरकारांत आसतना पयसो केलो ताजे नेटार CLP फुडारी पोस्ट पावणेर घेतलो. ज्या मायकल लोबोन ह्या पार्टीक दगो दिलो, ह्या पार्टीच्या खुस्तार ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या आधाराचेर ह्या सरकारान पयशे केले आणि ते पयशे मोडपाची ताकद दाखयल्ली आसा म्हणून ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन केल्लो आसा. ही परिस्थिती ही काँग्रेसची आसा. काँग्रेसीन CLP फुडाऱ्याचो पोस्ट पावणेर काडला म्हूण बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे बसकेत उलयल्लो. काँग्रेसीन फोण्ण मारले. जो एक जबाबदार नॅशनल पार्टीचो लिडर जो हे आपणाच्या तोंडान सांगता की बीजेपीच्या फाटल्या सरकारान मायकल लोबोन पयशे केले म्हणजे तो सांगूंक सोदता की बीजेपीचे फाटले सरकार जे असले ते लूटमाऱ्यांचे असले. बीजेपीच्या सरकारान जितले वांटेकार असले मंत्री जावं आमदार जावं तेंचे जाळवणदार हे सगळे चोर असले, हे सगळे लुटेरे असले आणि तेंच्यांनी फाटल्या 5 वर्सांक लुटले हे ताका सांगपाचें आसा काय. आणि आता जे नव्यान नियुक्त सरकार जाला डॉक्टर प्रमोद सावंताचे ह्याय सरकारान ते चोरपाक लागतले काय. ह्याय सरकारान तुमचे चोर थंय भरल्या हो आमकां तेंकां प्रश्न विचारपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नव्या सरकाराची सुत्रां घेता तशी मुख्यमंत्री सावंताची वर्साक 3 घरगुती गॅस सिलिंडर फुकट दिवपाची घोशणा.
हे 3 गॅस सिलिंडर खंयच्या फामिलीक फुकट ते निश्चित ना. 16 म्हयन्यांत सिलिंडर 9 फावट वाडला, एकदांच देंवला. 2020त 608 रुपया आशिल्लो सिलिंडर आयच्या तारखेक 963. गोवा कॅन म्हणटा सबसिडी ना ती ना, त्या भायर सिलिंडरांनी गॅस कमी. एका वाटेन पेट्रोल जाल्यार दुसरे वाटेन घरगुती गॅस सिलिंडराच्या दरेक उजो. मुख्यमंत्र्यान 3 सिलिंडर फुकट दिवपाची घोशणा केली खरी, पण फाटल्या 16 म्हयन्यांनी सिलिंडराची दर 9 फावट वाडोवन 608 वयल्यान 963 रुपयार पावली. तातूंत फक्त 21 फावट देंवली, ती वय 10 रुपयांनी. 1 डिसेंबर 2020त 608 रुपया आशिल्लो सिलिंडर 100 रुपयाचे वाडीन घस करून 708 रुपयाचेर पावलो. 2 म्हयन्या उपरांत परत 4 फेब्रुवारी 2021त 25 रुपया वाड. सिलिंडर पावलो 733 रुपयांचेर. 10 दिसांनी परत 50 रुपया वाड. सिलिंडर 783 रुपया. फुडल्या 13 दिसांनी 1 मार्चाक आनीक 50 रुपयान वाड. सिलिंडर 833 रुपयांचेर. विरोधक इशू तापयता ते पळोवन 1 एप्रील 2021त केंद्रान अशें तशें करून 10 रुपया देंवन सिलिंडर हाडलो 823. परत 1 जुलयाक 25 रुपया 50 पयशे वाडोवन सिलिंडर 848 रुपया 50 पयशांचेर पावलो. उपरांत 1.5 म्हयन्यांनी 25 रुपयांनी सिलिंडर वाडून 873 रुपया 50 पयशांक तेकलो. 14 दिसांनी 1 सप्टेंबराक आनीक 25 रुपया वाडलो. 898 रुपया 50 पयशे जालो. 1 म्हयनो आनी 6 दिसांनी सिलिंडरान 900चो आंकडो हुपलो. सिलिंडर 913 रुपया 50 पयशे. 22 मार्च 2022त आनीक 50 रुपया वाडून पावलो 963 रुपया 50 पयशांचेर. फाटल्या 16 म्हयन्यांत घरगुती सिलिंडर 355 रुपया मायज वाडलो. NGO गोवा कॅन म्हणटा दर वाडटा त्यो वाडटा, पण लोकांक सर्विसूय सारकी मेळना. त्या भायर सिलिंडरांनी गॅस कमी म्हूण दिसपट्ट्या कंप्लेनी. Government needs to intervene at 2 levels. One is to reintroduce the subsidy that was provided, because this would provide relief to the senior citizens and the weaker sections of the society. The other point is to streamline the services that are required for the consumer. Now we have been receiving complaints that the cylinders delivered to the consumer are underweight. We have found that 4 kilos of gas have been removed from the cylinder and the seal has been reintroduced on the cylinder. Then there are problems where the mandatory mechanical check by the mechanics, where the amount was approximately 150 rupees, the consumer has landed up paying another 500 rupees because the mechanic has been misguiding them and extracting money over some repairs of the stove, etc. एका वाटेन केंद्राची घरगुती गॅस सिलिंडराचेर आशिल्ली सबसिडी बंद जाल्ल्यान जमा. ते वाटेन मोलाची चडटी. वर्साक 3 सिलिंडर फुकट म्हणटा ते नेमके कोणाक हेंवूय सावंत सरकारान आजून सांगिल्लें ना. स्कीम खंय 1 एप्रील सावन लागू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. पंचायतीक सरकाराचो फंड येता ताचो कितलो भाग गार्बेज मॅनेजमेंटाक वापरता? नुव्या गार्बेज मॅनेजमेंट कशें चल्लां? अभ्यास करूनच लोकांचेर गार्बेज टॅक्स लायात. गार्बेज बजेट आनी हेर इश्यूंचेर नुवेची ग्रामसभा तापली. सरपंच म्हणटा सरकाराचो फंड खर्चाक पावना, तरी खंय अभ्यास करूनच फुडलें पावल मारतले. आमगे म्हणून आमी एक प्रस्ताव दिलो आमगे सरपंचा फुडें आमगे तांच्या फुडें की तुमी पयलें एक बरी स्टडी करची कित्याक लागून आमकां गार्बेज टॅक्स लागू जावपाक जाय. कित्याक अशें करून दिसून येता की पंचायतीको कांय डेटा ना की बाबा गव्हर्मेंटान कितू पंचायती कितू फंड दिता ते मॅनेज करपाक आनी आमकां रेवन्यू मेळटा जाल्यार आमगे ड्राय वेस्ट रेवन्यू मेळटा. सो आमी मांडिल्लें तेंका की तुमी पयलें मातशें स्टडी करची की बाबा आमकां कितू रेवन्यू गव्हर्मेंट आमकां कितू फंड दिता आनी आमकां कितू रेवन्यू मेळपाक शकता आमगे ड्राय वेस्टीचो. आनी अशें करून आमच्यान सेल्फ सस्टेन जावपाक जाता जाल्यार लोकांची बेश्टो प्रेज घालपाक गरज ना. हें प्रपोजल आहलो मातशें स्टडी करचें आनी मागीर हें लोकांक मत दोवचें म्हणून. To read and confirm the last minutes. Second, to pass the budget. Third, to development plan. Fourth, to increase the house tax because house tax is below 30, 20 like that. So we should do
minimum 100 rupees per year. To increase the garbage tax because expenditure is too high and what we are getting from the government is too less. So for that, with the cooperation of the Gram Sabha members, we decided to increase the garbage tax also. But now people have told, the members of the Gram Sabha told us that we should first discuss, study how much is the grants we are receiving from the government and how much we are expending on the garbage, and then we'll decide. Garbage waste केदो तेंगे टेंडर की जाऊ ना ते मोरों को ना तो सारको दाम जालो आमी दिसा 4 गाडी बी हाडल्यो तो ती दाम केलो जाल्यार व्हरपा मनीस ना जाल्यार केसो फायदो. आतां आमी पयलीं वेर्ना दितालीं मागीर तेय व्हरपा बंद जालें. गार्बेज हाडटा तो थिंग दाम जालो, इतू दाम जालो. आतां आमी तो थोडो सालिगांव धाडला. ऑगस्ट मेरेन मोपा एअरपोर्ट उक्तो जाता. थंय नोकऱ्यांक पयली सुवात पेडणेकारांक आसतली हाची जतनाय घेतल्या म्हण पेडणेचो नवो आमदार प्रवीण आल्लेकार सांगता. ताणें खंय तरणाट्यांक तयारी करपाक लायल्या. बीजेपी पक्ष खंय बरो. आदल्या आमदारान पेडणेकारां खातीर कांयच करूं ना. हांव तुका सांगता, जे पळय मोपा आयज जॉब्स आहा पळय ते मोपा जॉब्स पयले आमच्या पेडणेकारांक मेळटले आनी हांव ते करून दाखयतलो आनी करून दितलो. टायम लिमीट कितें आसतलो ना जाल्यार कित्याक टायम लिमीट म्हळ्यार इलेक्शन येता मागीर. ऑगस्टान स्टार्ट जातलो, तेच्या पयलीं ते मे म्हयन्याक स्टाफ घेवपाक स्टार्ट करतले. कित्याक आतां आमचें चालू जाला. हांव सगळ्या भुरग्यांक सगळ्यांक हें केलां, इन्फॉर्म केलां की तेंच्यांनी हाडून तेंचे CV दिवची आनी तांकां ट्रेनींग स्टार्ट जातली मे म्हयन्याक. तेन्ना भुरग्यांनी हाडून CV दिवची आनी तेंच्यांनी त्या जॉबाक लागून एप्लाय करचें. BJP पार्टी ही बरी, तो बरो नाहलो. तो बरो नाहलो. तेणी जे पळय काम करूंक जाय आसलें पळय ताका काम करूंक नाका आसलें. ताका फकत 2% हाडून दिवंक जाय आसली बॅगां आनी कांय नाका आसलें. सध्या पळयत जाल्यार पेडण्याचे लोक सध्या लिंक रोडा खातीर रस्त्यार येता पूण तुमी काय दिश्टी पडना, कितें कारण? लिंक रोडाक तुमी काय दिश्टी पडना. हेच्या पयलीं तुमी दिसताले, सो आतां इतले दीस लोक रस्त्यार आसा सो तुमी खंय दिश्टी पडना. त्या टायमार कोर्ट लागलेलो आसलो, म्हाज्यान भायर सरोंक जायनासलें. ताका लागून कोर्ट लागलेलो म्हणून हांव भायर सरोंक जायना. तेंच्या मदें हांव गेलो जाल्यार कित्याक पार्टीच्या विरुद्ध वयतलो आसलो. ताका लागून हांव भायर सरोंक नासलो. आतां तो हें घेतलेलो आहा हातीन, हेच्या फुडें ते हांव करून दितलो. प्रॉब्लम आहा ती. इतले मजगती पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकाराक मिनिस्ट्री दिवची म्हण मागणी घेवन ताजे समर्थक मुख्यमंत्र्याक मेळपाक आयले. कायदेशीर ताका मेळपाक जाय. आमी हें करिना, कायदेशीर आहा पळय ते मेळोंक जाय. लोक कितें आसलें, आमी बीजेपीचे आमकां कोणूय विचारता बीजेपी सरकार म्हणजे भट बामणाचो सरकार. पण आतां अशें दिसपाक लागलें, खरी गजाल खंय दिसपाक लागली. कित्याक प्रवीण आल्लेकर ह्यो खरोच सामान्य मनीस आहा आनी ताका मेळोंक जाय हेच. आनी जर खरेंच जर दाखोवन दितले आयज तो भट बामणाचो न्हू जाल्यार ताका तेणी हें दिवंक जाय, मंत्रीपद दिवंक जाय. तर खरें आहा की लोकांक कळटलें खरें बाबा सरकार सामान्य लोकांचो आसा. बाबून मिनिस्ट्री मेळयली ताका. डेव्हलपमेंट हे चालू आसा, अजून कितें जावंक ना. जे बाबून चुकी केला पळय ते प्रवीण आल्लेकराक खरीच संदी आसा ते सारखे करपाक. मोपा जे जमनी गेल्यात तांकां न्याय मेळोंक ना. प्रवीण आल्लेकराक जर मंत्रीपद मेळटा न्हू जाल्यार पेडणेकाराक आमकां सगळ्यांक न्याय मेळटलो. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.